नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोळकार म्हणून सांगाती गौरांग प्रभू मळकणेकार घेवन येतात आयल्या तुमचे कडेन ह्यो साश्टींतल्यो खबऱ्यो. गौरांग, आज आमी इतलो तेंप रावताले ती आज ती घडणूक आज घडली ती म्हणजे आमचे भाजपाचे उमेदवार पल्लवी धेंपे आज हांगा आज तिणें मडगांव साकून आपलो प्रचार सुरू केलो. एकंदर जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता जो एन्थुजियाजम BJPच्या कार्यकर्त्यां मदीं दिसपाक जाय आशिल्लो, सकाळी लिंगा कडेन जावं किंवा पिपळापेडा कडेन जावं, तो एन्थुजियाजम ह्या फावटी तसो दिसनाशिल्लो. सो ओवरऑल पळयल्यार तुका हें जर पळयलें तशें जर पळोवपाक गेलो जाल्यार तांकां एन्थुजियाजमाची अशी गरज ना अशी, कित्याक तांचे आज कसो आसा शेड्यूल प्रोग्राम फूल टायट आसा. 5-6 मिटींग ती करतली कार्यकर्त्यां बरोबर, सो थंय मातशे लोक कमी आसपाक शकतात. पूण तातूंत भितर एक आसा, बाबू आजगांवकारा सारको लिडर जेन्ना गांधी मार्केटा कडेन येता थंय बाबू आजगांवकर ना, हें एक मातशें मडगांवाक खटकपाचें. आनी तिजो जो हें आशिल्लो म्हणजे ती जें उलोवपाक जाय आशिल्ली तशें प्रभाव पडपा सारकें उलोवप ना अजून. मे बी आतां कार्यकर्त्यां कडेन उलयतली काय खबर ना, पूण तें प्रभाव पडपा सारकें उलोवप नाशिल्लें तिजें. ओन्ली आपूण देवा इमोशनल टच उलोवन गेली, इतलेंच. तो म्हणला तो म्हत्वाचो मुद्दो की बाबू आजगांवकारांत नाशिल्लो. बाबू आजगांवकार ना तो नाच. बाबू आजगांवकाराच्या भावाचें दुकान थंयच्यान एक हाज्या 15 मिनटां 5 मिनटांची हाज्या बाबू तो नाशिल्लो. गांधी मार्केट म्हणटे आमचे हाजे कडल्यान पिपळापेडा कडल्यान उलो मारल्यार पिपळापेडा उलो मारल्यार गांधी मार्केटाक आयकूं येता. गांधी मार्केटांतलो कोण नाशिल्लो. सो हे जर पळयल्यार अजुनूय जे BJP म्हणटात तांगेलें जें मनोमिलन जावपाक जाय किंवा तांकां हाडपाक जाय तशें अजुनूय हाडिल्लें दिसना. कितें तशें दोनी तांचे पळयलें जाल्यार तुवें दोनी ग्रूप आशिल्ले BJPचे. आतां शर्मद चंदन तांगेचो ग्रूप आशिल्लो, दिगंबर आपल्यालो ग्रूप आशिल्लो, आनी कशें आसा आतां रोखडोच तांचो कार्यकर्ता मेळावो आसा. सो ते मोबिलायज करपाक हांगच्यान थंय मे बी ते थोडे थंय धाडले आसतले. पूण आतां तूं म्हणटा तशें गांधी मार्केटांतले सिंबॉलीक न्ही तें, सिंबॉलीक म्हणजे थंय ट्रेडर चड जाय आशिल्ले, सिंबॉलीक आसपाक जाय. बाबू आजगांवकार दिसपाक जाय आशिल्लो. गांधी मार्केटांतले तेगेले ते सगळे म्हणजे फोर्स सगळो न्यू मार्केटांतल्यान तो राजेन येतेच थंय आसपाक जाय आशिल्ले. आनी थोडे कार्यकर्ते पयले न्ही तुवें कशें फाटल्यान रावतात लिपून म्हणजे नांव बेश्टें तोंड दाखोवपा आयल्या अशें आशिल्लें ना. आनीक हें जर पळयलें जाल्यार नरेंद्र सावयकर याद नाशिल्लो. ताका पार्टीन आमी सांगपाक शकना तोच उलोवपाक शकता कितें येना. हांव मुगेल्या हातूंत आयलो फाटल्या दिसा शिरोडी जाली ताजी वास्को जाली, तो ज्या पार्टीच्या कामाक उरतालो तसो तो दिसना. सो प्रत्येक कडेन नरेंद्र सावयकर उरतालो, मे बी ताका पार्टीन दुसरें काम दिल्लें दिसता. अशें आसपाक शकता, आमी एज्यूम करिना. तो जेन्ना उलयतलो तेन्नाच कळटलें, तो काय उलोवन दाखयल्लो न्ही ताणें. पूण ओवरऑल जर पळोवपाक जाय आशिल्लो म्हणजे आजचे जर सकाळचे जर 2 सभा जर पळयल्यो जाल्यार ह्या हांगचे तिच्या प्रेझन्साचो जो इम्पॅक्ट पडपाक जाय आशिल्लो तो इम्पॅक्ट अजुनूय फावो तसो पडूंक ना. कारण पल्लवी म्हणटा मडगांवची बरोबर, तो वेगळो आनीक वेगळो एंगल आसा. बरोबर. सो तो जो पडपाक जाय आशिल्लो तो अजुनूय पडूंक ना. सो दिगंबरान आज म्हटल्यार काल आमी म्हणलें तशें दिगंबर मडगांवाक आतां मेरेन 8 वेंचणुको लडिल्लो आहा. तातूंतली पयली वेंचणूक तो बाबू नायकाचे हाजे कडेन बाबू नायकाच्या अगेन्स्ट फर्स्ट ताजे तेन्ना काँग्रेसीक लागलो पडलो. ताज्या फाटल्यान ताणें जे सगळीत 7 निवडणुको लडयल्यो, जे सगळीं 7 निवडणुको जिखलो 8तल्यो. आनी आतां हे जर सगळें जर पळोवपाक गेल्यार मडगांवचे पुरते जर उलोवपाक जाल्यार अशें दिसता की ही दिगंबराची 9वी निवडणूक. कारण लोकसभेची टोटल 9वी म्हळ्यार उबो रावल ती जरी हे आसली कितें ते आमची पल्लवी जरी उमेदवार आसली मडगांव निवडणूक लढत दिगंबरच. सो होप दिगंबराचेर फूल होप आसा आनी ही लीड सामकी निर्णायक ठरतली. कळ्ळें तुका. तातूंत भितर तांणी अजून ते BJPचे लिडर जे आसात ते तांचो एकूच फोकस आसा की लोटस आनी नरेंद्र मोदी हेंच दाखोवपाक सोदतात ते मुखार. आनी सद्या तरी जर तूं एक जर पळयलें आतां आमी सगळे अजुनूय काँग्रेसीचो उमेदवार अजून जाहीर जाल्लो ना. तेच सांगता तुका. हांव कितें म्हणटा तुका, सद्या ते नरेंद्र मोदी आनी लोटस तूं आतां जर दोनी पार्टीचें जर हें पळयलें जाल्यार BJP मुखार आसा, कारण ते ऑलरेडी ताणें प्रचाराक स्टार्ट केल्लो आसा. पूण अजुनूय काँग्रेसीचो हें जावंक ना, उमेदवार डिक्लेअर जावंक ना. जेन्ना जातलो तेन्ना लोकांचे आतां जे आसा तेच उरतले काय
चेंज जावपाक शकता? काँग्रेसीच्या उमेदवाराचेर खूब डिपेंड आसा. काँग्रेसीच्या उमेदवाराचेर डिपेंड आसा, पूण काँग्रेसीचे कशें आसा तें घुसपल्लें आसा सगळें. आमी चेंज जातले काय चेंज जावपाक शकपाना हें वेगळें आसा. घुसपल्ले आसात. आतां तूं म्हणटा आयज तूं जशें म्हणलें की पल्लवी देपेक हांगा मडगांव बरो रिस्पॉन्स मेळना अशें तूं म्हणटा. बरो रिस्पॉन्स मेळना म्हणटा, मेळपाक जाय तितलो जाय तितलें मेळना. सो हाजे मुखार तूं चिंत, मडगांव तरी ती मडगांवची चली म्हणटा, एक पॉयंट आसा. दुसरो पॉयंट आसा, तूं आतां रिमोट एरियाक रिस्पॉन्स मेळटलो कसो, जंय बीजेपीची स्ट्रॉंग पॉयंट आसा. फॉर एग्जाम्पल काणकोण, केपें आनी केपें तूं बार्शें, मोरपिल्ला हे एरियाक तिका वळखतात काय म्हणून डावट आसा. कळ्ळें न्ही तुका. आनी हो सामको बीजेपीचो मेन तुका हे कोर वोट आसा सांगे. नो डावट सांग्यार म्हाका दिसता सुभाष आशिल्ल्यान हें आसा आनी थंय काँग्रेस विका, पूण आतां तांचें काम आसा. देको फॅमिली थंय म्हाका दिसता स्कूल मायनिंगाक लागून न्ही, पूण स्कूल वाडी भाटी हांगा थंय तांणी स्कुलांय घेतल्यात, तांचें ट्रस्टाचें काम चलता. हें म्हळ्यार सावड्डे मतदारसंघ आसा, कुडचड्यार आसा. म्हणजे ह्या हातूंत भितर कसो हें जातलो हो एक प्रश्न आसा. पूण हातूंत भितर अजून पर्यंत पळयलें जाल्यार बीजेपी सद्या प्लस पॉयंटार मुखार आसा काँग्रेसीच्या. पूण काँग्रेसीच्या मुखार आज मडगांवां फ्रांसीस सादिनाची प्रेस कॉन्फरन्स जाली. एखादी तांची खासदार म्हणून एखादी लास्ट बी आसपाक जावपाक शकता. आज सादिनान एक हिंट मारलो की आपूण काँग्रेसीचो लॉयल हे, पूण आपल्याक अन्याय जाल्लो सोंसपाक जायना आपल्याच्यान. असो हे हातूंतल्यान कितें ध्वनीत कितें जावपाक? सार्दिनान पयलीं सांगतना कशें सांगलें, सार्दीन स्ट्रेट म्हणटा तो आज कांय उलयलें ना. सगळें घुसपावन उरला. आपणें कामां केलीं, आपूण हाजेर आसा टिकेटीक सामको. मागीर ताका जेन्ना प्रश्न केलो, बाबा टिकेटीक जर तूं आसा, तूं सिटींग MP, तुका दिना कित्याक? तुगे परफॉर्मन्स जर आसा जाल्यार ना, हांव वचून डिसायड करता म्हणटा तो. हें जालें. आतां तुगेल्या पॉयंटाचेर येवया, जंय ताणें म्हणलां की आपल्याक आपूण लॉयल हें, पूण जाल्यार रिएक्ट जातलो म्हणून. तुवें सार्दिनाली जर फाटली जर हें थोडेंशें काडून पळयलें, अन्याय म्हणटा तो ताणें केन्ना सहन केलो ना. आनी सार्दिनान फर्स्ट रिएक्शन दिल्लें तेन्ना बीजेपी आयली पावराक 99. आनी तो सदांच डिफेंड करता पूण लॉयल काँग्रेसमॅन. ताका विचारलें इनजस्टीस जर म्हण आपल्या वचपा पडलें. ताच्या फाटल्यान रेजनाल्दाक दिलें म्हणून दुसऱ्याक काम केलें. पयर आपल्या दिवना म्हणून काँग्रेसीक सपोर्ट केलो ना. आनी तो उमेदवार सांगो पडसर म्हूण खतर घेतली. कळ्ळें तुका. आनी तो म्हणटा आपूण लॉयल काँग्रेसमॅन आनी म्हणटा आपूण कित्याक करूं काय म्हणटा ताका. आतां म्हणटा आतां हाजेर सगळें आपूण म्हणटा श्रीनिवास देसाय आपल्या क्लोज आसा म्हूण आपूण कितें हें करपाना. पूण तो क्लियर सांगना. जर टिकेट ताका विचारलें क्लियर, तूं बाबा टिकेट मेळना जाल्यार कितें करतलो? आय मे रिएक्ट म्हणटा. म्हणजे हाजे जर बॅकग्रावंड पळयलो, वो करपाना. टिकेट मेळना जाल्यार वो काम करपाना. अशें जालें ना हें. कळ्ळें न्ही तुका. हें ताणें केल्लें आसा फाटल्या हाका. आनी लास्ट इलेक्शनाक सुद्दां तागे जेन्ना चल्याक ना म्हणलें तेन्ना ताणें काम खोडतऱ्यांक काम केलां. खोडतऱ्यांक राहुल गांधीची मिटींग जावन सुद्दां तांचो कॅन्डिडेट सामको वायट परिस्थितीन. आज विजय ऑलरेडी लंडनाक गेलो. हय बरोबर. आनी थंय गेलो तो मोबायलाक गेला. हय. मागीर ताणें केल्लो एअरपोर्टा वयल्यान हातूंतल्यान गेलो. काँग्रेसीक जर ओवरऑल पळयलें न्ही जाल्यार काँग्रेसी भितर सद्या तांच्या भितर रेस चालू आसा. टिकेट म्हाका मेळटली काय टिकेट ताका. पूण एक गौरांग एक हें करपाक जाय की काँग्रेस सद्याचे परिस्थितीक काँग्रेसीक सामकें डिस्कार्ड करून कोताक येना. कारण काँग्रेसीच्या अजुनूय जर हे सगळे जर पळयले जाल्यार काँग्रेसीन जर सारकें अजुनूय आतां बसून जर आपले कार्ड्स सारके प्ले केले जाल्यार अजुनूय काँग्रेसीक होप आहा. होप काँग्रेसीक आसाच. होप काँग्रेसीक ना न्ही. कित्याक हें दक्षिण गोंयाक तांचो बरो पैकी आसा. पूण तुमी ताका मोबिलायज करून तुमचे कडेन इतली यंत्रणाय ना. तुमी बाबा सडसडीत कितें तें करात. तुमचे कडेन प्रत्येक बुथार तुमकां परते स्ट्रॉंग हें करचें पडटलें. प्रत्येक बुथार वचून तुमकां हें मारचें पडटलें. सार्दिनाक तें विचारलें बाबा इतलो लेट कित्याक करता. ना आपल्या लास्ट टायम म्हणटा 20 दीस मेळिल्ले. तेन्ना लास्ट टायम MGP बरोबर आशिल्लो. ताका तेंच सांगलें बाबा लास्ट टायम तुमची परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. ना लोक आपल्या बरोबर रावतले. 10 आमदार आशिल्ले. 10 आमदार आशिल्ले प्लस MGP आशिल्ली. आनी तेन्ना परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. ना होच ओवर कॉन्फिडन्स तांकां उडयता इलेक्शनाक. ह्या ओवर कॉन्फिडन्सान रावप न्ही. लोकांक तुमी ग्रांटेड वचात लोकां म्हऱ्याक, पावात लोकां म्हऱ्याक, तेन्नाच लोक तुमचे. कारण लास्ट टायम ताका सावड्डे सारख्या मतदारसंघा पासून 5000 सुमार जल्माक केन्नाय विधानसभेक पडना. आनी मडकय म्हणटा केन्ना मतांच पडनाशिल्लीं. ती मडकय तांची परिस्थिती पळयता असेंब्ली इलेक्शनाक तांकां उमेदवार सोदून मेळपाना म्हाका दिसता.
कळ्ळें तुका पूण हें तुमी अशें करून हें कर नाकात लोकांक सांगे हें कर नाकात लोकांक मरे वचात टायम गेल्लो ना अजून आसा टायम पूण तुमी सडसडीत स्टेप घेयात कारण तुमची ती मशिनरी इलेक्शनाची हालोवपाक तुमचे पयलीं करपाक जाय जी बीजेपी कडेन ऑलरेडी आसा प्रत्येक बूथ प्रत्येक वार्डार तांचो मनीस आसा ना तांकां प्रत्येक पेजीचो इंचार्ज आहा प्रत्येक पेजीक हे 10 मतदार आहा ते 10 मतदाराचे कशें हाडपाचे ते त्या मनशाचे इंचार्ज आसा आनी हांचे कडेन ती परिस्थिती ना सद्याक म्हणजे तुमी इतलो ओवर कॉन्फिडंट दाखयना की लोक आमकां मारतले तांकां हें करून म्हणून सो हे जर ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार म्हाका अशें म्हणून दिसता की हांवें पयर म्हणलें शिगम्याचें नमन कितलोय बीजेपीन ढोल बडयलो तरी शिगम्याचें नमन आतांच पडिल्लें आसा 100% ज्या वेळार ह्या मांड्या शिगम्याच्या मांडाचेर काँग्रेसीचो जेन्ना उमेदवार गडो येतलो येतलो. तेन्ना हो सारकें. शिगमो रंगतलो कसो हय हे स्पश्ट जावपाच्या सो ह्या हाजेरच आमी चर्चा थांबयतात सद्याक फाल्यां इस्टर सो आमी आमचे सगळे पळोवप्याक आमची इस्टराची परबी आज पयले दिसाच तांकां भेटयतात कारण फाल्यां आमी तुमचे मुखार येवपाचे ना ताका लागून आज ही वतात आनीक सगळ्याक आमी देव बरें करूं म्हणटात पळयत रावात गोमंतक TV.